गांवच्या लोकांक कित्याक आयज हे सभागृह फावा जाले तशेंच कॉंग्रेच्युलेट करता वेल्ला काणकोणचे सरपंच आनी तेंची बाकीची सगळी टीम आनी पंचायती की हे सभागृह खूब वर्सां म्हाका दिसता उरलेलें काम आमची धडाडीची अशी एमएलए शिवोलेची विकास हो शिवोलेन संपूर्ण विकास जाल्लो आसा तितूंतलो हो एक भाग आसा आनी तिची धडाडी आसता सदांच की कसलें काम जर हातीन घेतलें जाल्यार ते केन्ना सोंपयता हे तिका हुस्को आसता अशी धडाडीची एमएलए आमकां मेळ्ळी आसा म्हणून ही कामां सगळी सविस्तर आमची जाता तेन्ना हिंगा येयल्ले आमी आनी हे जागो पयलो आनी सांगलेले की हे हॉल आमी आमच्या फंडांसून बांदून दितले ती प्रक्रिया जी स्टार्ट जाल्ली तेजे फंडींग मातशें लेट जालें आनी आयज आमकां हॉल पळोवंक मेळटा तेन्नाय बाब मायेकरूच आसलो जेई आनी आतां उजगाटनाकूय तो दिल्लो पूण म्हाका दिसता हॉलाचें थोडें काम करपाची गरज आहा कित्याक वयर पत्री आहा आनी बरीच हीट लागतली आनी जेन्ना हांव भितर येताना पयलें हांवें की हॉल बरें बांदला पूण हेका एसी पडपाक जाय आनी त्या खातीर आमच्या सेक्रेटरी सरपंचान आमकां लेटर करचें जीएसआयडीसी हांव ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरा कडेन उलोवन इमिडिएटली म्हणजे आता लेटर करीत जाल्यार ह्या म्हयन्या भितर म्हणजे येताच्या म्हयन्या भितर आमी कामाची सुरवात करूया फॉल सिलींग घालपाची गरज आसा फॉल सिलींग म्हणजे सेम शेपींग म्हणजे हॉलाची हायट सेम आसची म्हणून फॉल सिलींग जावचें आनी फॉल सिलींग जावन एका एअर कंडिशनिंग जावचें आनी तेजे भायर हे जे विंडो आहा तेका कर्टनूय जावचें म्हणजे केन्नाय तुमकां जर हिंगासर प्रोग्राम करपाक जाय विथ लायट एंड नो आउटसाइड लायट म्हणजे तुमची भितरली लायट आसुनी तेका फॉल सिलिंगाक लायटी आसुनी आनी खंय खंय फॅन जाय थिंगासरूच आसुनी म्हणजे इतले फॅनाची गरज आसची ना सारकी फूल एअर कंडिशन आनी थिंगासर बरें एक दार एक डोर घालचें पडटलें हें काम पंचायती बाब मनोजान मॅडम आरती फुडाकार घेवचो आनी आमकां हे लेटर धाडचें आनी आमचो जो जनरल मॅनेजर काल येयलो तेका परतून धाडटा हांव आनी हेचो एस्टिमेट करता आनी इमिडिएटली कामूय सुरवात करता आतां जीएसटी बाब मायनस करून 36 लॅक्साचेर पावता सो 40 लॅक्साचें काम आमकां थ्रू आरडीए पास करून दिल्या म्हणून ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक देव बरें करूं म्हणटा कांय वर्सां पयले हे रेजोल्युशन आरडीए गेल्ले मागीर रिवाइज कोटेशन आमचो मायकल लोबो आरडीए मिनिस्टर आसतना ते रिवाइज कोटेशन तेन्ना पावले काय फायल फुडें पावली आनी आतां आमी आमदार जाता तेन्ना हे तुमकां रेडी करून आमच्या बेल्ला काणकाच्या ग्रामस्थांक आमच्या पंचायतीक फावो जाला एवरीथिंग आमी कितलेय प्रयत्न केले म्हणून जायना एवरीथिंग हॅपन्स एट द रायट टायम आनी तो रायट टायम आमचो आमी आमदार आसतना जाता म्हणून म्हाका जाल्यार खूब खोशी भोगता कॉंग्रॅच्युलेट करता आमच्या सरपंचाक आनी आख्खी ताची पंचायत बॉडी आनी तुमकां आयज ही वास्तू हॉल आमकां फावो जालो स्पेशली आमच्या सेल्फ हेल्प ग्रुप बायलांक नाहले धाकटुले हॉल जाताले आमी केन्नाय मिटींग घेता तेन्ना खाला आनी ग्राम सभा करपाक पासून तुमकां एक काय बरें हॉल फॉर एनी अदर ओकेजन ऑल्सो सो कित्याक तुमकां कॉंग्रॅच्युलेट करता आमी सुद्दां जर भोंवोन आसले म्हणल्यार फूल बॉडी पंचायत बॉडी आहा न्हू तेजे तांकां बरें आहा आनी हो हॉल स्पेशली महिला खातीर आनी कसल्यो मिटींग घेवपाक कसलें फंक्शन करपाक तुमकां हो तयार जाला तशेंच हांव अशेंच तेजे कडेन मागता की काणक्या डिबल वार्डार अशें प्रोजेक्ट ह्या कमिटीवाल्याचो तो बेगींतल्या बेगीन फायनल जावपाचो त्याच प्रमाणे गांवांत खुबसो विकास जावपाचो आसा हांव मागता मायकल लोबो जे खातें आहा ती फुडली आमची हेल्थाची बिल्डींग आसा काल आमी तेच्या पयलीं चर्चा केल्ली मॅडमी कडेन
आणि काल तेंच्यांनी तो शिरोडकर म्हणून मॅनेजर ताका धाडलो आणि तेजी इन्स्पेक्शन बी केल्ली आसा आणि ते बेगींतल्या बेगीन इलेक्शन येवच्या पयलीं ते फाउंडेशन स्टोन जावचो